पावस तोंडार पावलो आनी गोंयभर रस्ते पिड्ड्यार. PWD आनी वीज खात्यान फोडून दवरिल्ले रस्ते आसात तशेच पर्वरे आनी म्हापशेच्या रस्त्यांच्या स्थिती विशीं मंत्री दिगंबर कामत आनी मुख्यमंत्र्याकूय सांगून जाले पूण खंयचे कडेन कांय ना म्हणून मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. आयकात. The last couple of months, even after sanctions of all the roads, I am on record saying that PWD चे काम सुरू जावच्या पयलीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान रस्ते वाटलेले बिकॉज ऑफ अनऑर्गनायज्ड वर्क. ताज्या मागीर जेन्ना सीएमा कडेन उलयलें, जॉयंट मिटींग जाली, जबाबदारी PWDन घेतली रिस्टोरेशन ऑफ रोड्स. वॉर आसा आमी समजूंक शकता, कमी टँकर आसा, क्रूड पावना, हें सांगना, हे थोड्यो काणयो लिमीट आसपाक. जेन्ना रस्ते जावपाक जाय, सगळ्या कडेन जेन्ना रस्ते जाता, थोड्याच मतदारसंघांनी ते कॉन्ट्रॅक्टर रस्ते करूंक पावना जाल्यार दे हॅव टू बी फिक्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हांव हांगा PCE कडेन उलोवन थकलो, मिनिस्टरा कडेन उलयलो, सीएमा कडेन उलयला, and I expect that some coordination is being done and direction is being given for the things to be done. At the last 15 days I have been following up so that roads are having a solution to this particular problem. And the casual approach sometimes hits की हांकां खरेंच पडला रस्ते करपाचे काय ना, की पोटतिडकीन उलयता एकूच खातीर कित्याक PCE जबाबदारी फिक्स करची पडटली ऑन द कॉन्ट्रॅक्टर्स ऑर वॉट एव्हर इफ द थिंग इज नॉट बींग डन. मेळना जाल्यार सोल्युशन कशें बाबा MRPL कडेन मेळना, HPCL कोणाय कडेन, हे कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना लिव्हरेज दिल्ली आसा आणि कॉन्ट्रॅक्टर समज ऑर्डर घेवन खेळटा वर्क ऑर्डर, आय थिंक वी हॅव टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रस्त्याची कामां जावंक नाशिल्ल्यान म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजानूय तिडक उक्तायले. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD, वॉटर डिपार्टमेंट, बाकीचे स्युरेज डिपार्टमेंट आसो, बाकीचे खंयचे बारीक बारीक कामां खातीर जे रस्ते आमचे खणलेले आसले ते रिइन्स्टेट करपा खातीर 2022 कामां सुरू जाल्ली. ती 2-3 कडेन मेजर कडेन आमी रिइन्स्टेटमेंट केल्ले, पूण मेजर कमर्शियल एरिया जो आसलो पळय म्हापशान तो खंय तरी फाटीं उरलो. देर आर स्टील 40% ऑफ वर्क्स दॅट आर स्टील पेंडींग. वर्क ऑर्डरी जी दिल्यात ती निमणे वक्तार दिलेले आसा. खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टरांकूय नुकसान जाता, आमकांय खबर आसा, वॉर जाल्लो आसा, खंय डांबराचो इश्यू आसा. हें जर पयलीं जाल्लें जाल्यार खंय तरी एक आमकां एक लोकांक सजमोवपा खातीर एक खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म गावपाचो. कामां आमी पुट अप करता, 5 वर्सां आतां आमदार जावन आसा आमी, 5 वर्सां कंटिन्युअसली कामां करता. एक एप्रुवल घेवपा खातीर एक ऑलमोस्ट 1 ते 12 म्हयने लागता, 12 ते 15 म्हयने लागता. खंय तरी दे सिम्स टू बी सम डिले. आनी जशें 1.5 वर्स जर आमी पळोवपाक गेल्यार खरें म्हटल्यार इट इज व्हेरी फ्रस्ट्रेटींग टू वर्क विथ दीस डिपार्टमेंट. दुसरे वटेन डांबरूच नाशिल्ल्यान रस्ते हॉटमिक्स करपाक कळाव जाल्ल्याचे कॉन्ट्रॅक्टर सांगता. सांगू सोदता की आमी ज्या प्रमाणे आमचे ऑनरेबल CM आनी PWD मिनिस्टर आमकां एन्शुरन्स दिल्लें की आमकां रेट वाडीव रेट दितलो, जो आसपाल्टा डिफरन्स आसा तो दितलो, आनी त्या प्रमाणे फायल मुवमेंट जाली. आसपाल्टा हेका लागून आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. आमी नेक्स्ट डे काम स्टार्ट केल्ली. नेक्स्ट डे जेन्ना CMान आनी आमकां इन्शुरन्स दिल्लें त्या आसा आमी नेक्स्ट डे स्टार्ट केल्लें सगळ्याक ऑल गोवा. आनी आतां प्रॉब्लेम मदें स्टार्ट जालो कितें आसपाल्टाचो. आसपाल्ट मेळपाक बरो डिफिकल्ट जाला, कित्याक आसपाल्ट ती ग्रेड मेळना जी आमकां VG 30 किंवा 40 जाय ती ग्रेड मेळना. म्हणून आसपाल्ट 10-15 दिसां खूब स्लो म्हळ्यार खूब स्लो. 3 दिसां 4 दिसां एक टँकर मेळटा. म्हणून आसपाल्टा लागून काम डिले जालें आसा, कोणाची जाला ती पयशां लागून किंवा रेटी लागून डिफरंट हें जालें ना, डिले जालें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.